नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. QS वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी क्रमवारीत भारताच्या विक्रमी 54 शिक्षणीक संस्थांचो आस्पाव. IIT दिल्ली देशांत पयल्या सुवातेचेर. इराण इस्रायल संघर्षाच्या फाटभुंयेर भारतीय विद्यार्थ्यांक देशांत परत हाडले. ऑपरेशन सिंधू अंतर्गत 110 भुरगीं पावली मायदेशांत. इराण इस्रायल संघर्ष जालो अदीक खर अस्तंत आशियान हो संघर्ष पातळोवपाच्या भिरांतीक लागून अमेरिकी लष्कर हस्तक्षेप करपाच्या विचारांत. मंत्र्याक काडपाचो निर्णय आपलोच. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. नव्या मंत्र्यांच्या नियुक्तीचेर अजून निर्णय जावंक ना अशी दिली म्हायती. संवसारीक योग दिसक गोंयच्या शाळांनी तशेंच तालुका आनी गांव पावंड्यार जातलो. मुखेलमंत्र्यांनी कार्यावळीच्या तयारेचो घेतलो नियाळ. पळोवया खबरो विस्तारान. QS वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी क्रमवारीत भारताच्या विक्रमी 54 शिक्षणीक संस्थांचो आस्पाव जाला. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी दिल्ली देशांतली पयल्या क्रमांकाची संस्था थारल्या. संवसारभरांतल्या उच्च शिक्षणीक संस्थांच्या वळेरेच्या निमाण्या आवृत्तींत IIT दिल्ली 150व्या सुवातेवेल्यान 123व्या सुवातेचेर पावल्या. सामाजीक संकेतथळाचेर घातिल्ल्या पोस्टांत शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी 2014 सालांत फकत 11 विद्यापीठां संवसारीक वळेरेंत आस्पावीत जाल्ल्यो, पण सध्याच्या क्रमवारीत 54 विद्यापीठांनी आपले स्थान ह्या वळेरेंत मेळयलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला परिवर्तनकारी शिक्षणीक सुदारणांची ही गवाय आसा अशें तांणी सांगलें. इराणांत वाडपी तणावाक लागून भारतांत इराणांत आशिल्ल्या आपल्या नागरिकांक सुरक्षीतपणान हाडपा खातीर ऑपरेशन सिंधू सुरू केलां. ऑपरेशन सिंधू अंतर्गत बेरेस्तार 110 भारतीय नागरिकांक इराणांतल्यान भायर काडल्यात. हातूंत जम्मू काश्मीराचे 90 विद्यार्थी आसात. आपल्या देशांत सुरक्षीतपणान पावले उपरांत ह्या सगळ्यांनी भारत सरकार, इराण आनी आर्मेनियांतल्या भारतीय दूतावासाचे उपकार मानल्यात. ऑपरेशन सिंधू अंतर्गत इराणांतल्यान सुरक्षीतपणान भायर काडिल्ल्या 110 भारतीय विद्यार्थ्यांक इंडिगोच्या विमानान दिल्लींत पावयल्यात. सुरक्षीतपणान मायदेशांत पावले उपरांत तांणी आपले मनोगत उक्तायलें. इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई. बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफ़र कर रहे हैं. they are doing very good job. They evacuated all the students from all the university. हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम वापस आए आज और बहुत खुशी है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया. सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम. बहुत खुश हूँ. खुशी बयान नहीं कर सकता. अपने घर वालों को देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज़्यादा है. Like immensely grateful. We are very humbled and very grateful to the government. बहुत रेस्पेक्ट किया हमें झंडे की वजह से. इवन कि हमें एस्कॉर्ट किया गया था पुलिस ने बराबर सिटी तक, फ्रॉम बॉर्डर टू द सिटी. बहुत अच्छा लगा. इवन कि एम्बेसी ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत इंतजाम रखे थे हमारे लिए. ना कोई मुश्किल हुई थी ना कुछ, और हम बहुत ही शुक्रिया करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का. मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी पार आ गई. मैं चाहती हूँ सबके बच्चे वापस आए, और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया जो हमारे बच्चों के लिए. इतना कहीं परेशानी नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बच्चे आ गए. केंद्रीय राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह हांणी ऑपरेशन सिंधू विशीं माहिती दिली. हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसको हम लोग पूरा करेंगे. हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं. आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से या तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए. और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे. ये 110 हमारे लोग आ रहे हैं. आज दिन में भी और फ्री फ्लाइट आ रही है, जिसमें हमारे मिशन के भी कुछ लोग आ रहे हैं. हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं, और उसके लिए जैसे जैसे रिक्वेस्ट हम लोग की आती जाएंगी, हम लोग उनको इवैक्यूएट करें.
आयज सकाळीं दक्षिण इस्रायलांतल्या मुखेल हॉस्पिटलाचेर जाल्ल्या इराणी क्षेपणास्त्र हल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें आनी जायते जाण जखमी लेगीत जाले. मजगतीं इस्रायल इराण संघर्शांत अणु केंद्रीय प्रकल्प आनी नागरी मुळाव्या साधनसुविधांचेर हल्ले वाडल्यात. सोरोका हॉस्पिटलाचेर लेगीत हल्लो जाल्लो. इस्रायलान इराणाच्या नातांज अणुकेंद्रीय संयंत्रणाचेर हल्लो केले उपरांत ह्या झुजाक धोको निर्माण जाला. तातूंत इस्रायलाच्या लश्करान अणुशस्त्रां तयार करपाची उपकरणां आसात असो दावो केला. लश्करी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण तेहरानाच्या मळबाचेर पुराय नियंत्रण दवरला. लश्करी मुळाव्या साधन सुविधांचेर हल्लो जावचे पयलीं गांवांतल्या लोकांक भायर सरपाची शिटकावणी अधिकाऱ्यांनी दिल्ली. इस्रायलाचे हवाई हल्ले जाले तरी इराण दर दिसा क्षेपणास्त्र हल्ले करपाचें चालूच दवरता. भारताचे भौशीक दायज परत मेळोवपाचें आनी आपल्या भाशांचेर अभिमान फुडाकार घेवपाचो वेळ आयला अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. नवी दिल्लींत जाल्ल्या मैं बूंद स्वयं सागर हूं ह्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्यांत उलयतना देशांतल्यो भाशा हे आमच्या संस्कृतायेचे रत्न अशें तांणी म्हळें. परकी भाशांनी भारताची संस्कृताय आनी इतिहास उक्तावपाक मेळना. भारताची संस्कृतीक अस्मिताय आनी इतिहास घटमूट करपाक भाशा म्हत्वाची अशें तांणी सांगलें. मैं बूंद स्वयं सागर हूं हें पुस्तक IAS अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री हांणी बरयलां. ह्या पुस्तकांत भारतीय समाजाची दशा आनी दिशा दाखयल्या अशें तांणी सांगलें. एक एक पृष्ठ बूंद बूंद कर कर पूरे भारतीय समाज की दशा और दिशा और इतिहास तीनों को वाचा देने का काम आशुतोष अग्निहोत्री जी ने किया है. उन्होंने प्रकृति, परिवार, प्रेरणा, दर्शन, देश, धर्म हर विषय को इतनी सुंदरता के साथ छुआ है और हमारे कई पौराणिक ग्रंथों को, महाकाव्यों में से पात्रों का चयन भी आशुतोष जी की रुचि को और उनकी प्रकृति को बताता है. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. Eat right India. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. की वजह से लोगों की बगल में गांठें आ रही थी, बुखार से लोग तप रहे थे, बीमारी की वजह से लोग परेशान थे. सारे घरों की तलाशी लो, किसी को भी छोड़ना मत. कोई भी बीमार दिखे तुरंत उसे कैंप में डाल दो. जो नहीं सुन रहा है उन्हें मारो, धमकाओ. मुझे कोई भी बीमार इंसान पुणे में दिखना नहीं चाहिए. बहुत हो गया,
उनको ऑर्डर देने वाला अंग्रेज ऑफिसर वॉल्टर चार्ल्स रैंड है। उसी को अगर हम खत्म कर देंगे और ये सब अत्याचार बंद हो जाएंगे। आओ कसम खाते हैं। 4 पहियों वाली बग्गी, यही रैंड की बग्गी लग रही है। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। काल काडिल्ले अधिसुचोवणेंत गोंय सरकारान कला आनी संस्कृती आनी खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या उपरांत पत्रकारांनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां विचारलें तेन्ना मुखेलमंत्र्यांनी ह्या विशयाचेर उलोवपाक न्हयकार दिल्लो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडेन आशिल्ल्या आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभाराचेर टिका केल्ल्यान गोविंद गावडे हांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्ल्याची खबर आसा। हो निर्णय मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच पक्षान समन्वयान घेतिल्ल्याचें भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष दामो नायक हांणी खबराकारांक सांगिल्लें। उपरांत गोविंद गावडे हांणी सामाजीक संकेतथळाचेर घातिल्ल्या संदेशांत चिड्डल्ल्या लोकांक तेंको दिल्ल्याची पावती आयज गोंय क्रांती दिसा आपल्याक मेळ्ळी हें आपलें भाग्यच समजता अशें तांणी म्हळें। सरकारान ज्या गजाली खातीर ही भुमिका घेतल्या त्याच संघर्शाचो आवप जावपाची ही संद आसा अशें तांणी संदेशांत नमूद केलें। गोंय मंत्रिमंडळांतल्यान गोविंद गावडे हांकां काडून उडयल्ल्याची बातमी पसरताच राजकीय घडामोडींक नेट आयलो। कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी दूरदर्शना कडेन आपली मतां मांडलीं। कितें उलयतना जावं वागतना एक विचार करून वागपा जाय। सगळ्यांक ग्रांटेड धरूं जायना। जर कोण आज आरोप करता ताचेर चवकशी जायना पूण आरोप करता तेजेर कारवाई जाता। मागीर फाल्यां जर कोणें वचून सांगलें चोराचेर एक कंप्लेन गेली की बाबा हो चोर आसा हो चोरी करता पुलीस स्टेशनाचेर गेलो जाल्यार पुलिसांनी चोराक धरपाचो सोडून जो तक्रारदार आसा ताका काडप आनी भितर उडोवप अशातली ही गोश्ट जाल्ली आसा। आज एसटी समाजाचेर हो अन्याय जाला। एक तो तेंचो नेतृत्व करतालो आनी ताणें जी समस्या जी कितें मांडलेली ती समाजाची मांडलेली, समाजाच्या मेळाव्याक मांडलेली। ताणें खंयचे दुसऱ्या हेजेर कोणाचे आरोप करूनासलो आनी एक अशें दिसून येता की हे भाजपा पक्ष आसा हो बारीक समाजाच्या विरोधान आसा आनी बारीक स्वभावाचेर समाजाचेर दबाव घालून तांकां चिड्डोवपाचो प्रयत्न जाता। आनी तो विशय आमकां लागना, पक्षाचो तो विशय आसा, भारतीय जनता पक्षाचो विशय आसा आनी ते कशें ते हाताळटले तेंच्या आमच्या हेतूच कांय ना। नो कॉमेंट्स। म्हाका कोणी कॉन्टॅक्टूय करूना आनी हांव नाशिल्लोय बी हांगा। हांव जेन्ना 8 आय 8:15 आयलो घरा कडेन तेन्ना हांवें न्यूज पळयली। खरें जाल्यार फोन सुद्दां पळोवनासलो। तेन्ना न्यूज पळयली की अशें अशें जालो पूण मागीर ते म्हाका कोणीच पळोवना। काल सकाळी जेन्ना पेपरार जातले आनी वॉट्सॅपार जेन्ना 2-3 हे आयले तेन्ना म्हाका कळ्ळें। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज मंत्रालयांत भलायकी खात्याच्या सचिवां बरोबर तशेंच आयुष संचालक तशेंच योग समिती वांगड्यां बरोबर बसका घेवन संवसारीक योग दिसाच्या कार्यावळीच्या तयारेचो नियाळ घेतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला 21 जूनाक गोंयांत तालुके, गांव आनी शाळांनी हो दीस वेगवेगळ्या कार्यावळींनी मनयतले अशें तांणी सांगलें। ह्या निमतान योगा संगमाचेर सगळ्यांनी नोंदणी करची असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारला। प्रत्येक गांवांतल्यान योग पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी त्याच्याच खातीर आमी पुराय एकूय गोंयांतलो गांव सुटचो ना की ज्या जाग्यार योगा जावंक ना। सरकाराच्या डिपार्टमेंटाच्या बरोबर गांवांत योगा जावप हो म्हत्वाचो आशिल्लो म्हणून आज आमी सगळ्या जाणांक बरोबर घेवन इंटरनॅशनल योगा डे मनोवपाचो थारायला। कार्यक्रम आमच्या डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अरविंद बाब खोटकर हांणी सांगल्या प्रमाणे सकाळी 6 वरांचेर सुरू जातलो 8 वरांचेर पर्यंत ज्या ज्या जाग्याचेर ठरयल्या त्या त्या जाग्याचेर सगळे कार्यक्रम जातले हाची म्हाका खात्री आसा। आनी समेस्त गोंयकारांक हांव आव्हान करता भुरग्यां सयत जाणट्यांकूय बी की तुमी एटलिस्ट सुरवात करात। एक दिसाची सुरवात ही तुमचे कंटिन्युअस जावचें म्हणून त्या दिसा तरी सुरवात करात आनी स्वस्थ भारत सशक्त भारत, स्वस्थ गोंय सशक्त गोंय हे करपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी योगात पार्टिसिपेट जावचें अशें म्हाका दिसता आनी सगळे जाण पार्टिसिपेट जातली हाजें हांव मागतां। मांद्रेचे आमदार जी तारोलकर हांणी आपल्या क्रिस्तांव समाजाच्या 100 परस चड कार्यकर्त्यां बरोबर वेलंकेनी धर्मीक यात्रा केली। उदरगत मांद्रे ह्या मोहिमे अंतर्गत ही संद कार्यकर्त्यांक मेळिल्ल्याचें आमदार जी तारोलकर हांणी सांगलें।
आयज आमी वेलंकनी सायबीण मांयच्या पांया कडेन येयलेले आहात. वार्षिक पद्दतीन आयज तशेंच आमचे सगळे म्हाजे वेल विशर्स, म्हाजे कार्यकर्ते, म्हाजे बरे मागते आयज म्हाज्या वांगडा येयले. मोर दॅन 100 आमचे मांद्रेच्यान हांगासर पांया पडपाक येयले, स्पेशली ब्लेसिंग्स घेवपाक वेलंकनी मांयचे. कित्याक वर्साच्या वर्सा हांव एक्चुली हांगासर म्हाका दिसता 7-8 वर्सां जालीं कंटिन्युअसली येता वर्साच्या वर्सा. आनी गेल्या वर्साच्यान आमी म्हाका दिसता सगळे जाण अशेच येतात आनी ह्या फावट नंबरूय वाडला. आनी हे म्हणजे नेक्स्ट म्हणजे 30 तारखेक ह्या म्हयन्याच्या परत 100 जाणां आमची महिला कार्यकर्ती येवपाची आतां हांगासर दर्शन घेवपाक. सो सायबीण मांय कडेन मागता अशेंच सगळ्यांचे ब्लेसिंग्स दवरचे. आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचेर सगळे बरे भशेन जे डेव्हलपमेंट चल्लां, बरे भशेन सूख आनी समृद्धी सगळ्यांक मेळची, सगळे शांततान आपलें काम करचे, सगळे हॅपिली आपले संवसार किंवा आपले कितें बिझनस आहा तो चलोवचो, इतलेंच सायबीण मांय कडेन मागता. आनी अशेंच आमकां आनीक स्ट्रेंथ दिवची जेणे करून जनतेची सेवा करूंक मेळटली. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. सीखो भविष्य नए भारत का. Almost 99% of Indian Railway employees constitute of Group C and D. Group C and Group D जो स्टाफ हैं वही भारतीय रेलवे के रियल हीरोज एंड सोल्जर्स हैं, क्योंकि वो 24/7 शिफ्ट में लगातार ये इंश्योर करते हैं कि हर गाड़ी रन सेफली. रेलवे एंड स्पोर्ट्स के रिश्ते को अगर हमें समझना है तो आई थिंक देयर इज ओनली वन वर्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड. MS Dhoni, cricket and Indian Railways. He was a TT on Indian Railways and he got a World Cup. तालियां हो जाए महेंद्र सिंह धोनी जी और रेलवे के लिए. देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. योर मैजेस्टी, ब्रिटिश कंपनी सरकार की ओर से आपके लिए फरमान है. शिवा गंगाई के लोग आपके गुलाम नहीं है जो आपको लगान देंगे. अंग्रेज आपकी जान लेने यहाँ आ रहे हैं. अब चिन्नौर पेरिया के साथ शिवा गंगाई से तुरंत चले जाइए. कहाँ है रानी वेलु नाचियार? पलक झपकते ही अंग्रेजों ने रानी वेलु नाचियार का राज्य छीन लिया. गोली चला. विसा उपरांत आमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. 21 जूनाक जावपी संवसारीक योग दिसा निमतान माहिती आनी वितरावणी मंत्रालय, भारत सरकार तशेंच दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या जोडपालवान आयज मडगांवां जिल्लोधिकारी कार्यालयांत एका खासा मल्टीमिडिया प्रदर्शनाची उक्तावण दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लॅटस हांचे हस्तुकी जाले. ह्या कार्यावळींत पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या 3 दिसांच्या मल्टीमिडिया प्रदर्शनात निरोगी, संतुलीत आनी जागरूक जीण जगपा खातीर योगाच्या परिवर्तनकारी शक्तीचें प्रदर्शन घडोवन हाडलां. योगाचे प्राचीन शिकवण तशेंच आधुनीक जगांत ताचो उपेग हे विशीं लोकांमदीं जागृताय घडोवन हाडपाचें काम ह्या प्रदर्शना वरवीं जाता अशें मुखेल सोयऱ्यो एग्ना क्लॅटस हांणी सांगलें. tension and other physical issues because we are continuously working, we are always on call, we
we continuously are under a lot of stress, thinking that we are always on 24/7, and we know the kind of responsibilities that we are also having. So in that chaos, if we have to handle the pressure, if we have to handle our personal life, if we want to ensure that there is efficiency in the workplace, we have to connect with our inner self. We have to ensure that our physical health is being protected. And for that, yoga is one of the solutions. There are other ways, like people go to gym, people go for various kind of Ayurvedic treatments and all. But as SP mentioned, yoga is one of the easiest things which we can practice in our daily life. You might have seen in Goa, a lot of foreigners are coming for practicing yoga. On our beaches, you see every morning a lot of foreigners coming and practicing yoga. The last 10 years, millions of people have embraced yoga because our country is promoting yoga. But how many of us from India or from Goa have actually embraced yoga? So when foreigners are doing it, it is also a thought-provoking thing that we should also embrace yoga, because that can improve the efficiency, that can improve our health, that can improve our mental peace. पुलिस अधीक्षक टेकम सिंग वर्मा हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. What people think is yoga is a physical exercise, but if we go back to our philosophy, so there were actually 6 orthodox schools of philosophy which we usually call as Shadadarshan. Of those there were Mimamsa, Vedanta and 4 more, including one was yoga. So the point of these schools of philosophy, which we call as Shadadarshan, is to actually understand what reality is, and also to attain salvation, or to merge with the ultimate reality. So yoga was one of those which was more practical approach towards that. So if we understand, if we go back to the root word yoga, it's not yoga. Yoga is like Englishized version of the word yoga. Yoga is Hindi word, which means union, to unite what the inner self to the universal reality. हे प्रदर्शन परंपरा आणि तंत्रज्ञान एकठांय हाडून योगाच्या संयोगान लोकांमध्ये जागृताय हाडपाचें काम करता अशें आयोजकाच्या वतीन रियाज बाबू हांणी सांगलें. As you all know, that it was in the year of 2014 that our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji suggested to the United Nations that we celebrate 21st June every year as International Day of Yoga. Since then, there have been a lot of events across the country, across the world to promote yoga. Since then, yoga has seen a very significant growth in publicity across the world. On 21st, as you all know, that we would be having a major event at Saloli Dam, where we will all gather and have a yoga workshop also. That will be one of the signature events which will be happening across the country to mark the event, to mark the day. केंद्रीय बायलां आनी भुरगे उदरगत मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी धोरण निर्माते आनी भागधारकां खातीर खासा संशोधन केंद्र म्हूण काम करपाचे दिकेन लिंग अर्थसंकल्प पोर्टल सुरू केलें. नवी दिल्लींत घडोवन हाडिल्ल्या लिंग अर्थसंकल्पा विशींच्या राष्ट्रीय परिशदेंत उलयतना हे पोर्टल लिंग अर्थसंकल्पीय पद्दत घटमूट करपा खातीर डेटा साधनां आनी धोरण निर्मात्यांक आदार दितले अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला बायलां सशक्तीकरण दरेका क्षेत्रांत दिसता हाचेरय तांणी भर दिलो. अभी तक लगभग 49 डिपार्टमेंट्स जुड़े हुए हैं जेंडर बजटिंग में, और बाकी भी जो हैं वो भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं. तो कैसे हम महिलाओं को आगे रखकर उनको और उन पर काम कर सकें. सिर्फ बजट बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसका हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें हैंड होल्ड करने के लिए भी महिला बाल विकास विभाग हमेशा से तत्पर है. और निश्चित रूप से आज की इस कार्यशाला के माध्यम से हमें बहुत इससे में फ़ायदा होगा और लगातार इसको हम फिर आगे भी हैंड होल्ड करते रहेंगे. 21 जूनाक जावपी 11व्या संवसारीक योग दिसाच्या फाटभुंयेर उत्तर प्रदेशाचे आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालू हांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना पुराय संवसारभर भलायकेच्या हेतान हो दीस मनयतात अशें सांगलें. ह्या दिसा 400 परस चड केंद्राचेर योगाभ्यास घडोवन हाडटले. हातूंत लोकांनी बरो प्रतिसाद दिवन व्हड्या प्रमाणात वांटो घेवचो अशें आवाहन लेगीत तांणी केलें. संपूर्ण देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व के एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग करने की जो थीम इस बार भारत सरकार के द्वारा आयुष मंत्रालय के द्वारा निर्धारित की गई है, संपूर्ण विश्व को जोड़ते हुए
संपूर्ण विश्व को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना था योग को सारे विश्व में स्थापित करना, उसको संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता देकर भारत के सनातन विधा को, भारत के सनातन परंपरा का सम्मान किया है। सबको जन जन को जोड़ने के लिए देश में 1 लाख स्थानों का चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश में 4075 स्थानों का चयन किया गया है। 400 से ज्यादा योग ट्रेनरों के द्वारा लगातार पिछले महीने से उनको स्कूल कॉलेज संस्थाओं में जा जाके उन्होंने लोगों को ट्रेन किया है। जितने घाट है उन सबके किनारे, नदियों के किनारे, बाबा विश्वनाथ के मंदिर प्रांगण में, सारनाथ में, लखनऊ रेजिडेंसी में 1000 से ज्यादा लोग योग करेंगे और राजभवन में माननीय राज्यपाल महोदय के घर में, उनके निवास स्थान पर लगातार दिनों से योग चल रहा है। पळयाचे तापमान पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 26.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी क्रमवारीत भारताच्या विक्रमी 54 शैक्षणिक संस्थांचो आस्पाव IIT दिल्ली देशांत पयल्या सुवातेचेर। इराण इस्रायल संघर्षाच्या फाटभुंयेर भारतीय विद्यार्थ्यांक देशांत परत हाडले। ऑपरेशन सिंधू अंतर्गत 110 भुरगीं पावलीं मायदेशांत। इराण इस्रायल संघर्ष जालो अदीक खर। अस्तंत आशियांत हो संघर्ष पातळपाच्या भिरांतेक लागून अमेरिकी लश्कर हस्तक्षेप करपाच्या विचारान। मंत्र्याक काडपाचो निर्णय आपलोच। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत नव्या मंत्र्यांच्या नियुक्तीचेर अजून निर्णय जावना अशी दिली माहिती। आणि संवसारीक योग दीस गोंयच्या शाळांनी तशेंच तालुका आनी गांव पावण्यार जातलो। मुखेलमंत्र्यांनी कार्यावळीच्या तयारेचो घेतलो नियाळ। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।